सांकवाळच्या लोकांक पिवपाचें उदक मेळचें म्हूण वट्ट 37 लाख रुपया खर्च करून उदकाची पायपलायन घालपाच्या कामाक सुरवात केल्या। थळावी आमदार आलिना साल्ढानाच्या हजरेंत पायपलायन घालपाच्या कामाची सुरवात शुक्रारच्यान केल्या। हे काम पुराय जातकीच लोकांक उदकाचो चड त्रास जावचो ना अशें साल्ढाना हिणें सांगलें। We have inaugurated this water work, laying of 100 dia water pipeline from MDR near Mahadev Kavas house to Hanuman temple in Zwarinagar. And this is water, and water is an essential need. Nobody can survive with water, and the people of this area were asking for this pipeline, and I'm very happy that today we have started the work. And our engineers, Naresh Paingankar, assistant engineer, and Mohan Naik, technical assistant, PWD, will be supervising this work. Now the total cost of this work is 11 lakhs. We will also be doing another work, starting another work today, that is improvement of water supply at Zorit in Zwarinagar and the surrounding areas of the village panchayat of Sankwal. Now the cost of this second work is 26 lakhs, okay, and the contractor is Nurul Construction. हांगासर लायन पायपलायन न्यू घालता। ही जी पायपलायन आमकां खूब गरज आशिल्ली खऱ्या अर्थान, कारण आमची जी पायपलायन जी आहा ती गटाराच्या भितरल्यान आहा, आनी लास्ट टायमूय एक इश्यू जाल्लो की गटाराच्या भितर आसले कारणान खंय लिकेज आहा जाल्यार ती कळना। लिकेज आहा ते जेन्ना उदक पायपा भितर उदक ना तेन्ना ते गटाराचें उदक ते पायपा भितर गेल्ले आनी ते उदक सगळे लोकांनी हांगा पिल्ले, कारण ते गटाराच्या भितर लायन आसलेली। आनी मॅडमीन तेन्ना आमकां त्या टायमार आनी PWD हांकांय लायन फोन करून तेन्ना आमकां ते प्रॉब्लम सॉल्व केल्लो। पायपलायन जी आहा ती तेंच्यांनी फुटलेली आहा, तेंच्यांनी सोदून घेवन, पण त्याचो तो सोल्युशन ना। पण आतां आमकां मॅडमीन कायमचो सोल्युशन काडला। जी गटाराची लायनीन जी पायपलायन आहा ती काडून आमकां वयर शिफ्टिंग करता, आनी तेज्या लागून मॅडमीच्या बी देव बरें करूं म्हणटा।